नमस्कार, जय शिवराय. म्हजें नांव गुरदास नायक. हांव जय शिवराय ग्रुप ह्या पंगडाचो वांगडी. जय शिवराय हो ग्रुप फाटल्या 2 वर्सां पयलीं स्थापन जाल्लो. सांगपाक खूब उमेद भोगता की फाटल्याच म्हयन्याक हो ग्रुप रजिस्टर जालो आनी हे ग्रुपा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार हो ग्रुप एक कारणां लागून जे हांगा सगळे दिसता ते आमी शिवप्रेमी, शिवभक्त, शिवाजीच्या आदेशाचेर चलणारे आनी तेजे विचार घेवन फुडें वचणारे भुरगे आसा हे ग्रुपान. हे ग्रुपा बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार की हो जेन्ना रजिस्टर जालो, जेन्ना आमची पयली मिटींग घडली, सो आमी कांय गजाली एक विचार केला. आयज आमी 2 गजाली करतात. एक अन्नदान, तेजेर प्रेसिडेंट उत्तर उजवाड घालतलो, आनी दुसरी गजाल आमचो लोगो इनॉग्रेशन. तुम्ही पळोवपाक शकतात जो आमचो लोगो आसा तो एक प्रोटेक्शन हितूरच्यान लोगो आसा. जो लोगो वयर आमचो कल्चर दाखयला, 2 सायडी शिवाजी महाराजाची शस्त्र दाखयल्या, कट्यार, तलवार. तशीच आमी वाघनका ही एक शिवाजी महाराजाची शस्त्र आनी वाघनकाचे सकयल आमी दाखयला टेक्स्ट बुक म्हणजे पुस्तक. सो पुस्तक आमी हे ग्रुपाच्या अंडर आमची ग्रुपाची पयली प्रायोरिटी आसतली ते एज्युकेशन. सेव एज्युकेशन, प्रोटेक्ट एज्युकेशन आनी एज्युकेशन प्रत्येक घरांनी आनी प्रत्येक वाड्यार गांवान वाटपाचें एज्युकेशन. हे ग्रुपाचो मेन मोटो आनी फर्स्ट प्रायोरिटी जी आसतली ती एज्युकेशन आसतली. सो देव बरें करूं. हांव मागता की प्रेसिडेंटान आयचो कार्यक्रमाचेर थोडो उजवाड घालो. म्हाका शिवदास साकळे की तेणें उलयचें. जय शिवराय. नमस्कार. हांव तुकाराम नायक, हे ग्रुपाचो अध्यक्ष. आयज हो जय शिवराय ग्रुप जेन्ना पयले कार्य करपाचें म्हणजे ते आमी अन्नदान करपाचें हो विचार ठरयलो. अन्नदान म्हणजे सर्वश्रेष्ठ दान. हेजेर आमी विचार केलो तेन्ना सगळे म्हणपाक लागले, ग्रुपाचे मेंबर जितले ते म्हणपाक लागले हय आमी पयले करुया, अन्नदान करुया. म्हणटकीर आमी अन्नदान करपाक मुखार सरले. आयज आमी अन्नदानाचो प्रोग्राम आमी तो पार पाडलेलो आसा. अशेंच आमी मुखार आनी गुरुबाईन सांगलें की मुखार आमी आतां हे एज्युकेशनाचेर आमी वयतले, तशेंच आमी मुखार चलतले. हेजेर आतां तुमकां आमचो सेक्रेटरी सांगतलो. जय शिवराय. गणेश शेटगांव म्हणणं. हो जो आमी ग्रुप आमी जो स्थापन केला जय शिवराय ग्रुप, हो फक्त ग्रुप असो न्ही की खंय कितें जाता अशें न्हू. फक्त ग्रुप हो ज्या जाग्यार अन्याय जाता थंय न्याय दिवपाक. तशेंच आमचें जे खंय आमकां मदत जाय ते आमी हेल्प करतले. आतां आमी श्रेष्ठदान करता आमचे मातृश्री म्हणून तळवाली गांवांत आमी अन्नदान करतात. आतां आमी जो ग्रुप आमी स्थापन केल्लो आहा, आमचो ग्रुप आतां हो 18 सप्टेंबरा आमचो ग्रुप रजिस्टर जाल्लो आहा. फर्स्ट आमचें कार्य आमी मातृश्री भितर आमी केल्लेलें आहा. म्हणजे अन्नदान केल्लें आहा, तांकां डोनेशनूय दिल्लें आहा, बूक प्लस तांकां सो कितें तेंचे रिक्वायरमेंट कितें आहा तांकां आमी दिल्लेलें आहा. तशेंच आमचें फुडलें जें कार्य आहा, ज्या जाग्यार आमकां मदत जाय थंय आमी पावतले. हो ग्रुप आमचो असो मोठो, ज्या जाग्यार अन्य खंय मदत जाय ताका आमी जय शिवराय ग्रुप थंय पावतले. हो आमचो मोठो आहा. बरें, तुमचे आतां जो ग्रुप स्थापन केला तेची कार्य करपाची म्हणजे तुमचो जो कृती आराखडो आसा तो फक्त फोंड्या पुरतोच मर्यादीत आसा काय पुराय गोंयभर तो पावयतले? हेजेर हांव उजवाड घालता की सगळ्यांत पयलीं म्हणलें वता की गांव निवळ करचे पयलीं आपलें घर निवळ करचें. घर निवळ करचे पयलीं आपल्या आंगणांत आनी सभोवतर. सो आमी सद्या पुरती विचार आसा की वर्सभर तरी फोंड्यानूच लक्ष दितले. फोंडा शक्यतो आमी फोंडेचे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी टार्गेट करतले, बट शक्यतो फोंड्यान. आमचो हेतू अशें ना की आमी खंय तरी वयर सरपा खातीर हांगा वयतले थंय वयतले ना. आमची बारीक बारीक कार्य आसतली. जशें की आयज आमी पयलें कार्य अन्नदान जशें केलां, सो तेज्या फुडलें म्हणटा की रक्तदान हें श्रेष्ठदान. सो विचार आसा की वर्साचे प्रोग्राम एक टप्प्यान आमी पार पडटले. मेडिकल कॅम्प्स जातले. सर आमी जर खंय स्पोर्ट्सान सुद्दां आमचे भुरगे जर तयार आसा स्पोर्ट्सान फुडें वचपाक, थंय आमी व्हरतले. आनी एज्युकेशन भुरग्यां खातीर थोडीशी कॉम्पिटिशनां आमी ऑलरेडी थोडी चिंतून दवरल्या, ती टप्प्यान काडून फुडें काडटले.